गोमंतक भंडारी समाजान वधूवर मेळावो आयोजीत केला आणि हो मेळावो वधूवर मेळावो आमचो 9 मार्चाक गाडगे महाराज सभागृह परवरी थंय दवरलो आमी 9 मार्चाक सकाळचो 9 स्टार्ट जातलो वधू आनी वर सकाळी फुडें 9 थंयसर प्रेजंट आसतले आनी हे ज्यो गोश्टी आहा रजिस्ट्रेशनाचे जे फॉर्म्स आहा ते आमी सबंद गोंयाभर आमच्या तालुक्या अध्यक्षा कडेन दिल्ले आहा प्लस पयलींचे जे आमचे अध्यक्ष तालुका अध्यक्ष कांय कमिटी आमचे उरल्या काडपाच्यो तेंचे कडेन फॉर्मां पावल्ली आहा फॉर्मां भरून 25 तारखेच्या पयलीं फेब्रुवारीच्या ती सगळीं फॉर्मां हांगा आमच्या हेड ऑफिसान दिवपाक जाय 25 फेब्रुवारीचे पयलीं कित्याक जेणे करून आमकां ती बाकीची सगळी सोय करपाची आसता जेवणाची आनी रजिस्ट्रेशनाच्या फॉर्म जे भरतले ताका एक पासपोर्ट सायज फोटो आनी एक फूल सायज फोटोग्राफ आनी रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपया आसतली कित्याक एक जर न्हवरो आसत वर जर आसत तेज्या वांगडा एक 2-3 लोक येता प्लस वधू आसत तेज्या बरोबर एक 2-3 केन्ना 4 येता तेका लागून आमी गाडगे महाराज हॉल परवरी बूक केला 2 हॉल बूक केला एक एसी हॉल आनी एक नॉन एसी हॉल नॉन एसी हॉल आमी बूक केला कित्याक थंय जेवणाची सोय करपाक कित्याक वयर न्हेसोन बिसोन येता न्हू वर आनी वचून म्हणून आमी तो एक एसी हॉल घेता आनी ट्राफिकूय प्रॉब्लेम ना कित्याक पुला वयल्यान गेले काय रोखडेच पावता पार्किंगूय बरें आहा तेन्ना हांव सबंद आमच्या ज्ञाती बांदवांक आमच्या जाणट्यांक तेंचे आवय बापूय आसतली तेंची भुरगीं शिकलेलीं आसतलीं जावं ती डॉक्टर आसत जावं ती इंजिनियर आसत कोण ग्रॅज्युएशन केला जावं बरी शिकलेलीं तांकां सगळ्यांक आवाहन करता की तेंच्यांनी हांगा आमच्या भंडारी समाजाक हे फुडें व्हरपाक लागून वधूवर मेळावो हांगा ही 25 तारखेच्या पयलीं फेब्रुवारी पर्यंत फॉर्मां भरची आनी तशीच आमी जेवणाची सोय दवरल्या नॉन वेज आहा आनी वेजूय जेवण आहा आनी प्लस आमी च्या पाणयाची वेवस्था केला आनी हे सबंद जो वधूवर मेळावाचो जो गोमंतक भंडारी समाजान आयोजीत केला तेजो मेन जो इन्चार्ज आहा वधूवर मेळावाचो कित्याक आमी 2021 वधूवर मेळावो केल्लो तेन्ना आमचो भाऊ अध्यक्ष आसलो तेजे बरोबर आमी काम केलां हो वधूवर मेळावो गेली कितलींच वर्सां गोमंतक भंडारी समाज आयोजीत करता काही कडेन आमचे भुरग्याचे किंवा चेडवांचे सोयरीगती जुळोवन येना आनी जुळोवपाक लागून आतां खूब तरेच्यो वेगळे संस्था तयार जाल्या आनी ते पयशे घेता तितले पयशे दिवपाक गरीब लोकांक शक्य जायना पूण आमी कितलीं वर्सां जालीं गोमंतक भंडारी समाज हो वधूवर मेळावो आयोजीत करता हो हेचे फाटल्यान एकच हें आसा तेजो विचार आमी केला की सगळे अख्खे गोंयचे लोक परवरी तांकां आमी थंयच्यान म्हणजे सगळ्यांक कॉमन धाडल्या आनी ते प्रमाणे जे आमी क्लासिफायड केल्ले आसा ग्रुप्स मॅट्रीक नॉन मॅट्रीक 12वी ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट आनी प्रोफेशनल्स अशे वेगवेगळे ग्रूप करून ते भुरग्यांक आमी ते दिसा आपूण तांकां तेंचे बायोडेटा सगळो डिटेल्स त्या फॉर्माचेर आसतले तांकां आमी नंबर दितले आनी नंबर दिवन जे भुरग्याक चेडूं पास जाले ते नंबरान तांकां आपोवपाचे वेगळे रूम आमी करतले त्या रुमान तेंची फॅमिली आवय बापूय भुरग्याचो आनी चेडवाचो थंय येवन तेणी तांकां पसंत घेवन नॉमिनल जे कितें आसा सुरवातीचे बेसीक ती चवकशी करून तेणी फुडें वचचें आनी मागीर तांकां जाय जाल्यार तेणी तेंचो फोन नंबर घेवन उरलेली कारवाय जी कितें लग्नाची आहा ती करची मार्चान आमी मुद्दम दवरलो कित्याक एप्रील मे आनी जून हे 3 म्हयने लग्नाचो सामको तडाखो आसता आनी ताका लागून आमी मार्चान 9 तारखेच्या वधूवर मेळावो हांगा परवरी दवरलो आसा गाडगे महाराज हॉलांत तेन्ना इतलीं वर्सां तुमी सगळ्यांनी फाटले खेपेक जशे आमी हो वधूवर मेळावो घेतलो तितून जवळ 500 ते 600 लोकांचें लग्न जालें आनी हो एक मोठो उपक्रम भंडारी समाज प्रत्येक वर्स घेता आनी ह्या वेळाचेर सगळ्यांक व्यवस्थीत रितीन तो प्रोग्राम जावचो को, कोणाक त्रास जावचे न्ही म्हणून सकाळीं 9 वरांचेर सुरू जातले 10 ते 12 पर्यंत आमी 9 वरांचेर 9 ते 12 पर्यंत आमी 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 9 ते 12 पर्यंत आमी
दनपारां जेवण आसतलें आनी तेजे नंतर सांज 5 पासून हो प्रोग्राम आसून मागीर तो तेजी सांगता जातली. त्या प्रमाणे ज्यांची नांवां फॉर्मां आसा तेणी बरोवन ह्या ऑफिसान भंडारी हेडक्वॉर्टर्स पणजी पाटो थंय तुमी ती फॉर्मां हाडून दिवपाची. लास्ट डेट आहा 25 फेब्रुवारी. तेजे नंतर आमी एक्सेप्ट करचे ना, कित्याक आमकां जेवणाची आनी बाकीची सोय करपा लागून आमकां ते 25 तारखेर डेडलायन दिल्ली आसा. तेन्ना सगळे एज्युकेटेड किंवा क्वॉलिफायड लोक आसा तांकां आमची विनंती आसा, हो एक कार्यक्रम वर्साचो आमी करता. 21 घेतलो आमच्या अध्यक्षान सांगलें त्या प्रमाणे. आतां मदीं इलेक्शन बी जाले नंतर आमी कांय करूंक पावले ना. म्हणून आतां आमचे 9 मार्चाक आमी हो प्रोग्राम करतलो. तुमी सगळ्यांनी हितून भाग घेवचो, लजपाचें न्ही, लजोंक जायना. कित्याक आतां सगळे भुरगीं शिकलेले आहा, चेडवां शिकल्या, चेडाय शिकल्या. लजले नंतर थंयच उरतले, वय वयता. आनी म्हणून तुमचें जें कितें आसा तितून डायवर्सीक जाता तांकांय आमी फॉर्म आसतले, डायवर्सीक आसतले किंवा विडो आसा तांकां कोणा इच्छे जर आसा तेंची आमी फॉर्मां घेतले. त्या प्रमाणे जर ते कॅटेगोरीचे लोक आसा जाल्यार तेंची सोयरी जुळो येता. हो एक बरें काम भंडारी समाज इतली वर्सां करता. ह्या वेळार बरे भशेन सगळें काम आमची जी 17 एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर आसा हे सगळे भाग घेतले. तालुक्याचे अध्यक्ष, सेक्रेटरी हेय भाग घेतले आनी हो प्रोग्राम आमचो सक्सेसफूल करपाक ते वावुरतले अशें हांव आशा बाळगतां.